आता खबरो विस्तारान। मोपा विमानतळाचेर 8वी ते इंजिनियरिंग शिकिल्ले भुरग्यांक नोकरी मेळटली। आदी गांवच्या नोकरेक पात्र आशिल्ले वेंचीक लोकांक ट्रेनिंग दितले आनी उपरांत सबंद गोंयच्या वेंचीक तरणाट्यांक ट्रेनिंग मेळटली अशें संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी सांगलां। पणजे जाल्ल्या भाजप युवा मेळाव्यान ते उलयताले। ह्या वेळार आमदार सिद्धार्थ कुंकळकार हाजीर आशिल्ले। आडेस गोवा खातीर पणजेच्यान सुशील शुक्ला। मोपा एअरपोर्ट फुडल्या 10 वर्सांत कांय ना 15-20 हजार एम्प्लॉयमेंट जनरेट करतलो वेगवेगळ्या स्तरावयले। म्हणजे 8वी शिकलेल्या भुरग्यां पासून ते इंजिनियर जाल्ल्या भुरग्यां पर्यंत सगळ्यांक एका सेक्टरांच्यान एम्प्लॉयमेंट मेळूंक शकता। तातूंत एक अट केल्या ताणें कंपनी भुरग्यांक ट्रेनिंग दिवचें पडटलें। ताणें ट्रेनिंग चालू केलां। सुरवातीक तो गांवच्या भुरग्यांक घेतलो मागीर सगळे गोंयचे स्केली प्रमाणे घेतलो। म्हणजे सादी एक गोष्ट आसा एअर ट्रॅफिक कंट्रोलर जो विमानाचे येणे वचणे पार्किंग खंयच्या कोणें खंय वचप एक्सिडेंट जावंक जो मॅनेजमेंट करता तो एअर ट्रॅफिक कंट्रोलरचे कांय ना म्हणल्यार 1000 जॉब एम्प्लॉयमेंट मेळटले एकाच तरेचे गोष्ट। अशे अनेक प्रकारचे तेवढे मोपा आसत। ह्या सायडीक गोवा शिपयार्डाक 36,000 कोटी ओरिजिनल कंपनी दिल्या आनी 4,000 कोटी ऑर्डर मेळ्ळ्यो। फुडलीं 12 वर्सां 100 कोटीन तांचें टर्नओवर वाडटलो। तांकांय स्वताकूय एम्प्लॉयमेंट लागतलें बाकी सेक्टरांनी ग्रोथ जातली। काळजी घेवप हें गरजेचें आसा। पॉलिटिक्सांत यूथ इज रिक्वायर्ड। लीडरशीप क्वॉलिटी आसूं करतून जाल्यार एज इज नॉट अ बार इन पॉलिटिक्स। I became chief minister at the age of 44. I think in politics 44 is considered as young, not middle age. त्यामुळे चीफ मिनिस्टर हो अल्टिमेटली लिडरशीप क्वॉलिटीचेर ठरतलो, आमदारांच्या सिलेक्शनाचेर ठरतले। आनी जरी आमचो प्रयत्न आसूंक जाय की हळूहळू करून यूथ चड राजकारणांनी कॅन्डिडेटी करूंक जाय, तरी सुद्दां म्हाका दिसता समटायम्स इवन slightly older person can also understand the experience. In short, the chief minister, whoever he is, has to be young at heart.